Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. भूमुगचनो आम्ही पवित्रत्म्या विशयांत इल्लें जाणवाय जोण घेवया. पवित्रत्म आमकां कितलो गरजेचो. पवित्रत्म्या बगर आमचें क्रिस्त जिवीत कसलें जिवीत जाता म्हणलें आमी जाणा जावचें गरजेचें. त्या देखून मोगाचनो आमी आज रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायाचें 14वें वचन तिके आयकया. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय 14वें वाक्य. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. इंग्लिशांत all who are led by the Holy Spirit are sons of God. तर आमी देवाचे पूत, आमी देवाच्यो धुवो जायजे जाल्यार आमकां कोणें चलोवन व्हरचें? पवित्रत्म्यान चलोवन व्हरचें. आमी सहज जावन आमच्या ह्या प्राकृतीक जिवितांत जाल्यार, आमच्या सैमीक जिवितांत जाल्यार आमच्या आवय बापाय बरी आमी आसता. एकच बापाय बरी या आवय बरी आसता. तशेंच हांगा आमी सर्वेश्वर देवाचे सर्गींच्या बापाची भुरगीं म्हणटाना आमचें जिवीत, आमचें सारकें, आमची सोबाई जेजूच्या बापाच्या सारक्या सोबायची आसली. पळया, बापाच्या सारक्याची आमी आसीची. बापाच्या सारक्याची आमी नांव जाल्यार आमी देवाची भुरगीं, बापाची भुरगीं म्हणूंक साध्य जावचें ना. पळयात, बापाच्या सारक्याची, देवाच्या सारक्या सोबायची जावचें म्हळ्यार थोड्या संगतींनी आमकां सकल बापाचें सकल जें कितें बाप जावन आसा ताचे बरी आमी जावंक शकना. तुमकां सांगिचें म्हळ्यार उदाहरणाक बाप सर पदवेदार, देव सर पदवेदार. आमी सर पदवेदार जावंक शकना न्ही. तशेंच बाप सर जाणार, ऑल विजडम, सकल सर्गींची बापाची सर जाणवाई आमकां आसूंक साध्य ना. तशेंच बापाचें सर ज्ञान. बाप पळया, आपलेच तकी संवसार स्थापने आदीं कांयच नासलें पूण देव आसलो. आपल्याच अस्तित्व ताका आसा. ताका कोणाचीच गरज ना. तो संपूर्ण स्वतंत्र. पूण आमी तशें न्हय. आमी स्वतंत्र जावंक साध्य ना. आमी देवाचेर हुंदून आसूंक आसा. तशें जाल्ल्यान भोवमुगाचो आमी देवाची भुरगीं म्हणलें, आमी देवाची संतत म्हणलें, ह्या देवाचे पूत म्हणलें, आमकां जायजें जाल्यार आमकां तें सारकें गरजेचें. आतां देवाच्या सारक्याचें आमी जावंक आमकां पवित्रत्म्यान जल्माक हाडचें. तो दैवीक आत्मो आमचे भितर आसून तो वावुरता आनी आमकां देवाच्या सारक्या सोबायची करूंक तो करता. देवाच्या सारक्या सोबायची तो करता आमकां. तशें आसतना आमी जर तर पवित्रत्म्यान चलोवन व्हेल्लीं जायना जाल्यार आमी देवाच्या सारक्या सोबायची जावंक साध्य ना. त्या देखून मोगाचो आमी देवाचें सारकें आमचें थंय आसा जायचें जाल्यार पवित्रत्म्यान आमकां चलोवन व्हरचें. पवित्रत्म्यान चलोवन व्हरना जाल्यार आमी देवाच्या सारक्या सोबायची सारक्याची म्हणचे की देवाचे पूत जावंक शकना. तें उतार कितें म्हणटा? जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. पळया, जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. अशें आसतना आमी
देवाचे पूत या देवाचे धूव जायचे जाल्यार आमी देवाच्या ते गुण शेगुण देवाचें लक्षण तें आमी आमचें तें आसा जावच्याक आमी संपूर्ण प्रयत्न करूंक आसा संपूर्ण प्रयत्न करूंक आसा आमी देवाच्या सारक्या स्वभावाचे जावच्याक देखून सांत पावल आमकां एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत अशें सांगता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय पयिल्लें वचन तिके आमी आयकया तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगीं तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक ताचे सारकी जावंक देवा सारकी जावंक प्रयत्न करा आतां पळया आमी संपूर्ण तरान देवाच्या सारक्या स्वभावाचे जावंक साध्य ना येजू एकलोच देवाचो जनीत पूत तो एक मिस्तेर म्हण वेत तो देवाचो पूत मनशा सैमांत आयलो पूण संपूर्ण देव सैमांत तो अदृश्य देवाचें प्रतिरूप म्हणटा आमी कोलेसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा जेजू अदृश्य देवाचें प्रतिरूप इज द विजिबल लायटनेस ऑफ इनविजिबल गॉड तो संपूर्ण तरान देव सैमाचो जावन आसलो पूण आमकां तशें साध्य ना पूण आमकां पवित्र आत्म्यान त्या सैमाची जावच्याक आसा करूंक जाय म्हळ्यार पळय हांगा सांत पावलान म्हणटा की पवित्र आत्म्यान सांत पावला मारिफात हांगा जांकां देवाचो आत्मो चलून व्हरता ती देवाचे पूत देवाची धूव म्हण सांगलां म्हळ्यार जांकां चलून व्हरना पवित्र आत्मो चलून व्हरना ती देवाचे पूत धूव न्हय म्हळ्यार कितें अर्थ हांगा 2 संतत आसात एक देवाची पिळगी आनीक देंवचाराची या स्वर्पाची पिळगी ह्या प्रारंभातावन हे 2 संतत म्हणलें प्रारंभातावनूच आदाम बापाक आदामानी येवेक देवान रचल्ल्या घडयेच हें आमकां कळीत जाता पळया उत्पत्ती ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत 15वें वाक्य आमी आयकया कितें म्हणटा पळया उत्पत्ती ग्रंथ 3रो अध्याय तुझे म्हळ्यार देव सर्पाक सांगतेच आसा तुझे आनी स्त्रिये मोदें तुजी संतत आनी तिचे संतते मोदें दुस्मान काय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुझे मस्तक चंचले सैतानाचे सर्पाचे मस्तक चंचले आनी तूं तिचे खोटेक म्हळ्यार त्या संततेच्या खोटेक कोंच मारतलोय पळय हांगा 2 संतत आसा एक देवाची आनीक सर्पाची या सैतानाची त्या देखूनच देवाच्या संतते मदें आनी देंवचाराच्या संतते मदें सदांच झूज जावनूच आसा विरुद्धपण आसा दुस्मानकाय आसा पळय आमी सगळे आमी देवाचे पूत म्हणूंक जायना पळया फरिसेवांक जेजू कितें म्हणटा जेजूच म्हणटा पळया कितें म्हणटा आयकून पळया जुआंवच्या वांजेलांत 8व्या अध्यायांत 40 आनी 4 वचन तिके आयकया जुआंवचो वांजेल 8वो अध्याय 44 40 आनी 4 वचन देंवचाराची पिळगी तुमी तुमच्या बापायचे अपेक्षे प्रमाणे चलोवंक तुमकां भारी खुशी सुरवेर तावनूच तो एक खुनिगार
तो केदींच स्वताचे पक्षेक ना तो केदींच स्वताचे पक्षेक ना ताचेकडे सत म्हणलेंच ताचेकडे सत म्हणलेंच ना तो फोट उलयताना तो फोट उलयताना आपल्या सैंबा प्रकार उलयता कित्याक तो फटकिरो कित्याक तो फटकिरो फोटींचोच बापय पळया जेजू देवाचो पूत देवचारची पिळगी कशी असता तीच देवचाराच्या करण्यो करता फटी कपटीपण मोस वंचन सर तरेची बुरशी पातकां मेळेपण खुनीगार आज आमी खुनी रेप हे पुराय आयकता हांव कित्याक देवचाराची कामां ती तुमी तुमच्या बापायची कामां करतात मोगाच्या भावांनी भयणी पळया देव जेजू थंयच म्हणटा त्या 42 वर्स 42 वचन तुके वाच जेजून तांकां सांगलें देव तुमचो बाप जाल्लो तर तुमी म्हजो मोग करते आसल्यात पळया कित्याक हांव देव हातावन आयलां पळया जेजू म्हणटा म्हजो मोग तुमी करते आसल्यात तुमी देवाचे पूत जाल्यार आमी तशेंच जर आमी देवाचो जेजूचो मोग करना जाल्यार आमी जेजूचे न्हय देवाचे न्हय पळया जेजू जो आमच्या पयल्या पत्रांत 3 अध्यायांत 8वें वचन कितें म्हणटा पळया जो आमचें पयलें पत्र 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8 जो कोण पाताक करता तो देवचाराचो पळया देवचाराचो म्हळ्यार 2 पिळग्यो आसात 2 संतती आसात एक देवाची एक देवचाराची त्या देखून आमी जाणा जावंक आसा म्हाका कोण चलून व्हरता कितें म्हणटा उतर जांकां पवित्र आत्मो चलून व्हरता ती देवाचे पूत आनी धुवो जर तर म्हाका पवित्र आत्मो चलून व्हरना जाल्यार म्हाका आनेकलो चलून व्हरता आनेक स्पिरीट आनेक आत्मो खोटो आत्मो चलून व्हरता आमी सभारपती चुकींत असो मोगाचो न्हू आमी सत जाणां जावचें गरजेचें पळया आमी क्रिस्तांव म्हणल्या तक्षण आमकां आमी देवाची भुरगीं आमी कोणाक आमी विचारतना तुमी कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं अरे बाये अरे बाबा देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण आसा तुजें लक्षण देवाचें जायजें पळया आमकां जर तर चिंतून पळया जर तर आमकां हें उतार कितें म्हणटा जांकां पवित्र आत्मो चलून व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं वय की न्हय आतां ताचे बायबलांत देवाच्या पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतार जर तर जाणीपुरा पवित्र स्नान घेतलां ती सगळे देवाचे पूत धुवो म्हणलें जर तर उतार आहलें तर आमी सुशेगाद आसुयात हांवें पवित्र स्नान घेतलां म्हाका कांय भियेना हांव देवाचो पूत हांव देवाची धूव धैर्यान आसूं येतें न्हय पूण बायबलांत आमकां खंय आयकूंक मेळना जाणी पवित्र स्नान घेतला ते देवाचे पूत ह्या देवाची धूव म्हणलें उतार आयकूंक मेळना आमकां न्हय गे तशें चिंत्या अकस्मात बायबलांत पवित्र पुस्तकांत जर तर जी कोण पुराय येवकारिस्तांत भागीदार जातात आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतात ती सगळीं देवाचे पूत आनी धुवो अशें म्हणी आहलें तर आमी सगळ्यांनी धैर्यान अरे कालच आयतार हांवें येवकारिस्तान भाग घेतला कुंभार घेतला म्हणून धैर्यान आसूं येता न्हय गे
धैर्यान आसवें. पूण आमकां पवित्र पुस्तकांत खंय सांगिना. बदलाक कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, पयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 26-30 वचनां आमी वाचूंक गेल्यार, जो कोण योग्य नासतना ह्या कालसींतलें पियेता आनी वो उंडो खाता, तो जेजूच्या कुडी आनी रक्ता विरुद्ध गुन्यांवकार जाता म्हणटा देवाचे उतार. म्हणजे म्हजें एवकरिस्तांत हांवें योग्य नासतना भाग घेतल्यार हांव म्हजीच ख्यास्त खाता. वय की न्ही? मोगाचें तितकें चिंतून पळया आमी, नियाळया. आतां चिंत्या, खंय म्हणी पवित्र पुस्तकांत बायबलांत तुमी अली मागणी केल्यार, अलें देवस्पण केल्यार, अलें भक्तीपणाचे कार्यां केल्यार तुमी देवाचे पुतू, तुमी देवाचे धूव म्हणलें तर आमी थोडी मागणी करन, हय हांव देवाचो पूत म्हणून समाधानान आसवें न्ही गी? तशें खंय ना न्ही गी? तशेंच आमी चिंत्या, जर तर पवित्र पुस्तकांत बायबलांत तुमी असल्या सभेचे सांदे जाल्यार, ही सभा बरी बरी सभा, ह्या सभेंत तुमी आसात जाल्यार तुमी देवाचे पूत जावंक पुरो कातोलीक, जावंक पुरो प्रोटेस्टंट, जावंक पुरो पेंटेकोस्टल, जावंक पुरो मेथॉडिस्ट, जॅकोबायट्स, खंयच्याय डिनॉमिनेशन्स वरून त्या डिनॉमिनेशनाचो सांदो तूं जाल्ल्याक तूं देवाचो पूत म्हणटा. देवाचें उतर आमकां बसवणें आसा जाल्यार हांवें त्या सभेंत आसूं न्हू, धैर्यान आसवें. तशें सांगिना मोगाच्या भावांनी भयणी. देवाचें उतर बिलकूल तशें सांगिना. चिंतून पळया, देवाचें उतर अशें सांगता, जांकां as many as are led by the Holy Spirit are sons and daughters of God. जांकां देवाचो पवित्रत्व चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं, देवाचे पूत आनी धुवो. जांकां चलून व्हरना, तांकां पवित्रत्व चलोवन व्हरना, तीं कोणाचीं? ते सर्पाची संतत, देंवचाराची संतत. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणी, आमी देवाचें सत जाणा जावंक आसा. देवाचें सत कितें? म्हाका पवित्रत्व चलोवन व्हरता ह्या ना म्हणल्यार हांवें संपूर्ण तरान म्हजेच परिक्षा करूंक आसा, म्हजी तपासणी करूंक आसा. म्हाका पवित्रत्व चलोवन व्हरताच आसा, हांवें तपासणी करूंक आसा. कित्याक? हें म्हज्या आत्म्याचें भोव गरजेचें, ससनाच्या जिविताचें. म्हजो आत्मो ससनाक जियेता. तें वर्सांनी सांगूंक जायना आमी. तशें आसतना भोव मोगाच्या भावांनी भयणी, हांव म्हज्या आत्म्याचो, म्हजो आत्मो ससनाक जियेता. खंय जियेता? जर तर म्हाका देवाचो पवित्रत्व चलोवन व्हरता जाल्यार हांव देवाचो पूत. तशें जाल्ल्यान हांव देवाचा सांगाता ससनाक जियेता. म्हाका देवाचो आत्मो चलोवन व्हरना जाल्यार म्हाका कोण चलोवन व्हरता? ताचे सांगाता ससनाक जियेचें पडटा. थंय ससनाचेंच. आमी चूक समजण्यात आसचें नाका. पळया, भगवान पावल धर्मदूतांच्या कृत्यांत 24 अध्यायांत 15व्या वचनांत आमकां अशें सांगता, बोऱ्यांकी खोट्यांकी पुनर्जीवनपण आसतलें म्हणून ह्या मनशां थंय आसा तोच भरवोसो म्हाकाय देवा थंय. पळया, पावल कितें म्हणटा? पुनर्जीवनपण आसा, बऱ्यांकी आसा, खोट्यांकी आसा.
बऱ्यांक पुनर्जीवन जेजू सांगता ससनाच्या ससनाक जिवच्याक फाव जाता. खोट्यांक तांचो बाप देखून जेजू म्हणटा देवचाराची पळगी तुम्ही तुमच्या बापाच्याच करण्यो करतात. खोट्यांक तांच्या बापा सांगता ससनाच्या ससनाक. अशें आसतना आमी आमच्या ह्या आत्म्याच्या ससनाक अमर जावन आसचो आमचो आत्मो आमकां देवान विंचुल्ल्यान अमर जिविता खातीर. अशें आसतना आमी ह्या अमर जिविताची देवा सांगता जियोवच्याक आमी देवाची संतत जावंक आसा. आमी सत्राय सांबाळूंक आसा. आमी आमकां कोण चलून व्हरता म्हणलें समजून काणयोवंक आसा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणी आज आमी ह्या विशयांत आमकां देवाचो आत्मो चलून व्हरता या ना म्हणलें आमी तितकें समजून काणगेया. देवाचो आत्मो चलून व्हरता जाल्यार खंय चलून व्हरता पळया. आमकां आमी आमच्या ल्हान भुरग्यांक आमी हाताक धरून चलून व्हरता न्ही गे. तशेंच पवित्र आत्मो आमकां चलून व्हरता, आमकां गायड करता, आमकां मार्गदर्शन दिता, आमकां शिकोवन दिता. आमी पातका वरवीं मेल्ले आमच्या आत्म्याचो जिवंत करून उठयता. आमकां तो ही वाट ह्या वाटेन चल समजणी दिता. तो आमकां संपूर्ण सताकवन पावयता. एका बापाय भशेन आमकां तो चलून व्हरता. ताच्या दैवीक शक्तीन आमचे थंय देव सेम तो उपजयता. जेजूच्या सारक्या स्वभावाची जावच्याक आमकां देवान विंचलां संवसाराच्या स्थापने आदीं. आमी हर एकल्यांनी जेजूच्या सारक्या स्वभावाची जायचे. ते उद्देश देवाचो. त्या देखून त्या उद्देशा खातीर देवान म्हाका आनी तुका विंचलां. पवित्रपणाच्या जिविता खातीर विंचलां. संवसाराच्या स्थापने आदीं हांवें आनी तुवें देवा समोर भाग्यवंत आनी खतावीन जावन जियोवच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका विंचलां. पळया एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 1 अध्याय 3-4 वचन तिके वाचया आमी. हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताचे समोर पळया ही सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचेर वतल्यांत आमकां आशिर्वादांनी भरल्या. कित्या खातीर? ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच जेजू क्रिस्ता थंय ताणें म्हाका आनी तुमकां विंचलान मोगाच्या न्हू. चिंतून पळया कितलो मोग पुरो आमचे वयर कितलो मोग ताणें दाखयला. म्हाका आनी तुका संवसाराच्या स्थापने आदीं हांवें देवा समोर आशिल्ले भाग्यवंत आनी खतावीन जावन पाताक नासतना भाग्यवंत आनी खतावीन हांवें आसूंक जाय. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी म्हाका पवित्र आत्मो कितलो गरजेचो. ताणें म्हाका चलोवन व्हरिल्ले. हांवें खंय जाय थंय वचचें न्हय. म्हाका कितें जाय तें करचें न्हय. पळया मोगाच्या न्हू आमकां जेजून भोव सरळ सिंपल मस्त कितें सरळ जावन आसा हें उतार. तांकां पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाचे पूत आनी धुवो. कन्फ्युजन काणयोवंक कांय ना. सरळ शार्प सांगताच तीक्ष्ण जावन आसा.
पळया हें उतार कितलें आमी गंभीर रितीन काणगेचे. पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा खाल आमी जियेचे. पवित्र आत्मा आमकां खंय चलोवन व्हरता, कसो चलोवन व्हरता, केदाळा चलोवन व्हरता, ह्या विशयांचेर मुखल्या भागांनी आमी जाणा जातले. हांव खंय चलोवन व्हरता 8 संगत्यो आसा. हो शिकोणदार 8 संगत्यो सांगता. कसो चलोवन व्हरता तें परत्यान दुसरें सांगता. केदाळा चलोवन व्हरता 3 विशय आसात. त्या देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी सारकें जाणा जावंक प्रयत्न करया. ह्या घडी आमी ल्हानशें मागणें करया. सर्गींच्या मोगळा बापा, ह्या घडये आमी आमकांच तुज्या पवित्र आत्म्याच्या ताब्याक समर्पण दिता. जेजून आमकां बसयलां, बापान बसयल्लो पवित्र आत्मो हांवच तुमचेर धाडटलो. तो तुमचेर देवन आयिल्ल्या वेळार सताचो आत्मो तो तुमचे भितर आनी तुमचे सगळें सजनाक येतलो. तो तुमकां संपूर्ण सताकवन पायतलो. जेजून म्हणा सत तुमी जाणा जातले आतां आनी सत तुमकां सुटका दितली. वय बापा आमकां सत उगडापें कर. तुजो पवित्र आत्मो सताचो आत्मो आमकां दी. हे पवित्र आत्म्या आमकां संपूर्ण सताकवन पावून व्हरच्याक आमचे थंय तूं जिये. आमकां तुजी देवाची सतां उगडापी कर आनी आमकां देवाचे पूत आनी धुवो केल्ली मोर आमचेर घाल. कित्याक 2 कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्यायांत 22 आनी 23 वचन अशें म्हणटा. 22 आनी 23 वचन आमकां अशें कळीत करता. 2 कोरिंथकार 1 अध्याय 22 आनी 23 वचन. आमचेर आपले मोर मारल्या. पळया पवित्र आत्मा जावन आसा म्हजेर घालची मोर. आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्यांची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल्या. हय पळया पवित्र आत्मा देवान आमच्या काळजांनी घाला. आमकां तें उतार आमकां तेल आयला म्हणटा. वी आर अनॉयंटेड आनी आमी आनी क्रायस्ट. आमकां पवित्र आत्मा आमी देवाचे पूत आनी धुवो म्हणली मोर आमचेर घाल्ल्यार पवित्र आत्मा जावन आसा ती मोर. त्या देखून ती मोर आमचेर पडल्या गी. पवित्र आत्म्या हे आमचेर ती मोर घाल. आमकां तुज्या सक्तेन भर. जेजूचे गवाय आमकां कर. आमकां देवाची सतां उगडापी कर. संपूर्ण सताकवन पावय. चुकींत आमी केदींच रावून झडतेच्या दिसा आमी फटवून पडले जायना जावं दी. जेजून आमकां सांगिल्लें आसा जो कोण म्हजें उतार आयकून म्हज्या बापाची खुशी करता तो एक बुदवंत मनशा बरी आपलें घर तो खडपाचेर बांदता. वारें आयलें, वादळ आयलें, त्या घराक मारलें लारां, पण तें घर कसलो ना, तशेंच आसलें. पूण हेड्डान बांदिल्लें जो कोण म्हजें उतार आयकून म्हज्या बापाची खुशी करना तो एक घर बांदपी वेवेर घर बांदिल्ल्या हेड्डा भशेन वारें आयलें, वादळ आयलें, पावस आयलो आनी त्या घराक मारलें. सगळें कसलोन पडलें आनी सकयल सत्यानाश जालें. ही आमची परिस्थिती जायना जावं दी. पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या देण्यांनी भरून जाणवायान भरून बुद्धवंत आमकां करन देवाची खुशी करचे. देवाचे पूत आनी धुवो जेजूचें उतार आयकून देवाची खुशी करचे. शाणे पूत आनी धुवो आमकां कर म्हण खालतेपणी मागता. बापा हें आमचें मागणें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें नांवी. आमेन, आमेन, आमेन.